बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. तुमकां समेस्तांक भागी आयतार सोमयाचो दीस साबताचो दीस हांव मागतां. आज आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. जो कोण जनन दिवस देवान आपणा दिल्ल्या जिविता पासत अर्घ आनी होगलाप दितात तांच्या सांगाता आमी संतोष पावया. जनन दिवस आचरितात लॅन्सी डिमेल्लो मालाड, मेरी डी लॉमेन अंधेरी ईस्ट, वीणा सेरावो निड्डोडी, सिस्टर शांती क्लारा मैसूर, मेल्विन आनी मर्विन पिंटो मालाड, रोहन डिसोजा शक्तीनगर असो पयलो जनन दिवस 1 वर्स जाता ह्या भुरग्याक. ऑलिन फेर्नांडीस मँगलोर सर जनन दिवस आचरता जाल्यार सांगता आमी संतोष पावया. तांकां हॅपी बर्थडे म्हणया. सर्वेस्पर देव तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. लीना आल्फ्रेड मार्टीस बँगलोर, विन्सेंट रोड्रिगस पानीर, रेश्मा डिसोसा मुंबय बरें काम मेळ्ळेल्या पासत एरल लसरादो, सांत आंतोनीच्या मानाक सेवरीन पिरेरा देरेबैल, वारुण आनी ग्रेशन डिसोजा कुलशेकर, आयवी पिंटो आनी कुटाम देरेबैल, विन्सेंट लिली पिंटो आनी कुटाम कोडिकल, अनिता पिंटो निर्मार्गा, आडेला पिंटो निर्मार्गा, वलेरियन गोवियस दहिसर, कॅल्विन पेरेरा विक्रोली, चार्ल्स करवालो नायगांव, सोफिया डिसोजा मीरा रोड, अनिल मारिटा मुल्की, क्लारा मुल्की, जेसन डिसोजा कंकनाडी. ह्या दिसांनी 12 जाणांनी साक्ष दिल्या. चिंतन्यांतल्या बरी तांकां काम मेळ्ळां. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. बांय करता आसतना बरें बांयत उदक मेळ्ळां. तांच्या जाग्याचे समस्ये 12 वर्सां तावन आसले ते इत्यार्थ जाल्यात. कोर्टांत तावन तांकां फेवरेबल जजमेंट जालां. भुरग्यांचे देण्यांतल्या 12 वर्सां उपरांत भुरग्यांचे देणें तांकां लाभलां. भुरगीं आठ वाटेन गेल्लीं बरीं जावन आवय बापायन सांगता एकवटल्यांत 12 वर्सां जावन सैरीक जायनातल्यान सैरीक जाल्या. ह्याच दिसांनी खरार सय जालें आनी काजाराचें कार्य बेगीन जावचें आसा. अजापानी म्हणल्या बरी थोड्यांचे काजारांचें कार्य भोव अपुर्बायेन जालें. देवान सर्गुक्त करून तांच्या बिझनसाचेर तांच्या कामाचेर वावराचेर आर्थीक अडचणेचेर आशिर्वाद घाला. 12 वर्सां जावन मेळनातलें लोन रीण आतां पाटी मेळ्ळां आनी तशेंच रीण पाटी दिवंकी तांकां फाव जाला अशें देवान केल्या वर्त्या अजापान विजमिता पासत आमी सांगाता मेळोन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. स्तुती कर सोमयाची धन्या देवाची. स्तुती कर सोमयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. स्तुती कर सोमयाची धन्या देवाची. स्तुती कर रायाची रायांच्या रायाची. विविध त्या समा पासत आमी मागया. स्पेशल इंटेंशन बाय विनीता पिंटो आनी फॅमिली पुणे, फ्रेडरिक आनी फिलोमिना डिसोजा बारेन, मनीश पिंटो देरेबेल. 12 जाण आस्पत्रेंत आसात. कोविड-19 पिडे वरीं कश्ट जातात. पिडे उपरांत 12 जाण न्युमोनिया वरीं कश्ट जातात. आयसीयूंत आसात, MICयूंत आसात. थोड्यांचे हाडां अस्कत जाल्यांत, दंपराकाटी अस्कत जाल्यात, पेंगटाची दूख, पाटीचें कण, स्लीप डिस्क जालां 12 जाणांक आनी 12 जाणांक काळजाची पिडा आसा, डायबिटीस पिडा आसा. आनकिटींत विविध तरांचे समस्या जिरवणेचे, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, अल्सर्स जाल्यात, लिवर प्रॉब्लेम, पॅन्क्रियास फेलियर जालां. थोड्यांक किडनीचे समस्या, मुताची युरिनरी समस्या आसात, युरिनरी इन्फेक्शन. आनी थोड्यांक भुरग्यांचे देणे नाकाज जावन 12 वर्सां जावन आनी 12 जाणांक फायब्रॉयड्स आसा, म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना. हृदयाच्या बुरयांची दूख आनी ट्युमर्स जाल्यात, ब्रेस्ट ट्युमर जाल्यात. तांच्या खातीर मागया. मानसीक पिडे 12 जाण आसात आनी ब्रोंकायटीस, उस्मडीचे समस्ये, थायरॉयडाचे समस्ये आनी विविध तरांचे कॅन्सराचे पिडे वरीं कश्ट जातात. सर पिडेस्तांक आनी गरजेवंतांक देवाक आमी समर्पण दिवया आनी आमी देवा कडेन आमी ही विनंती दवरया. जेजूच्या नांवी आमचें मागणें आयक बापा. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार मोगाचें सर आमच्या गरजां बसत आमी भावार्थान मागया. विशेश जावन सरलेल्या मालगाड्यांच्या आत्मे साल्वार जावच्या खातीर मागया. देवादीन डेनिस लुवीस डिसोजा अंधेरी, देवादीन जोकिम लोबो आनी रमेश फेर्नांडीस फरांगीपेट, देवादीन ग्रेसियन डिसोजा मोडांकापत, पुलगतींतल्या आत्म्या सुडास करता शांती नोराना कुवेट, देवादीन लॉरेन्स डिसोजा बेंदूर, देवादीन जोसेफ फर्नांडीस दारवाड, पुलगतींतल्या आत्म्या सुडास करता मारिना पिंटो इस्रायल, तशेंच सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या मालगाडा सुडास करता
सेलेस्टीन गोन्साल्विस, देवादीन लुईस आणि एलिझा लसरादो कल्याण, देवादीन सिस्टर एमिलियाना रोड्रिगस, देवादीन स्टेला पिंटो मुंबई, देवादीन रोनाल्ड डेविड फिडिलियस डिसोजा बॉन्देल, देवादीन साल्वादोर लुईस बेंगलुरु, देवादीन आल्बर्ट डी क्रूज चेन्नई, देवादीन एंड्रू सिक्वेरा पलड़का, देवादीन जॉन सिक्वेरा पलड़का, देवादीन रॉबर्ट नोरोना पळनीर, देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी, देवादीन जाल्ल्या डिसोजा गेल्या कुटुंबांतल्या संध्यांचो उडास करता ऑजवर्ल्ड डिसोजा फजीर, देवादीन फादर सिरिल सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन मायकल डिसोजा वकोला, देवादीन आर्चन डिसोजा सांता क्रूज, देवादीन डेविड पिरेरा, जेरोम मोंतेरो, लिओन पिरेरा, इमानुएल डिसिल्वा वासे, देवादीन एरिक लोबो मालाड, देवादीन एब्राहम डिसोजा दोंबिवली, देवादीन मार्सेल डिसोजा दोंबिवली, देवादीन अँटनी डिसोजा सावंतवाडी, देवादीन ॲलिस नाझरेत आणि क्लेमेंट नाझरेत बाईंदूर, देवादीन लुसी आणि फ्रान्सिस झेवियर फुर्टाडो मुल्की, देवादीन लुईस मोनिस बोरिविली तिच्या 90th बर्थ ॲनिव्हर्सरी, देवादीन विक्टर डिसोजा पेरार, देवादीन डेनिस डिसोजा मुंबई, देवादीन सायमन आणि ग्रेसी रोड्रिगस, देवादीन एल्विस पास्कल आणि एलिझा मोंतेरो उद्यावरा, देवादीन रोजारियो पिंटो मरणाचो पहिलो वार्षिक दिवस, शायनी कोरिया मैसूरू, देवादीन मोंतिना आणि जॉन सांगतीस डोंबिवली, देवादीन जोसेफ वलेरियन डिसोजा मीरा रोड, देवादीन केविन डिसोजा ताने सरलेला सर मलगड्यांचो उडास करून सांगात आमी मागया. सासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस्त भावर तांचे आत्मेन देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मिळल्या, संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता, तुझे मरण जीवन पोन आमी समरमता, सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागेता. क्रिस्ता सोडवोंदारा उपकारां सर तुझ्या अर्गां दिता, रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केला, खुसाच्या मनात हांव जिवीत दिला. सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या, संतोष बरीत काळजान तुका हरसिता, तुझे मरण जीवन पोन आमी समरता, सर्गीन जेवणा तुझ्या आमी भागेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सम्या जेजू ख्रिस्त ते भोव मोगाच्या न्हू साद्या काळाच्या 26व्या आयताराच्या लितुर्जीच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांव तुमकां व्हडा मोगान स्वागत करता. आमच्या जिवितांत कश्ट वा संकश्ट, पिडा शिडा, अनवरां वा सलवणी आयिल्ल्या वेळार आमचो साधारण स्वभाव जावन आसा, देवा कडेन मागचें, देवा हे कश्ट म्हज्या वयले निवार, म्हजे तान पयस कर. पूण आयच्या लितुर्जींत पयलीं वाचप, दुसरें वाचप आनी वांजेल आमकां अपुर्बेचो संदेश दिता. आमच्या कश्टा संकश्टांत आमी देवाकच आपयजे. कश्ट संकश्ट पयस करचे म्हणून मागच्या बदलाक देवाकच आमच्या कश्टा संकश्टांत आपयल्ल्या वेळार आमचे कश्ट संकश्ट आमच्या जिवितांत आध्यात्मीक वाडावळेक आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत संपूर्ण जावंक, परिपूर्ण जावंक, पंथा पावोवंक आमी आमकांच संपूर्ण तरान समर्पण दिल्या बरें जाता. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत हीच कृपा आमी मागून घेवया. आमच्या जिवितांत कश्ट आनी संकश्ट, पिडा शिडा, अनवरां वा सलवणेक आमी तिरस्कार करचे नाका. देवाची मांडवळ आमच्या जिवितांत स्वागत करया. आमच्या जिविताचो खुरीस हवन सोम्या जेजूचो पाटलाव करूंक आज आयच्या मिसाच्या बलिदानांत सोमी जेजूस आमकां ताज्या बेसांवांनी भरो.
हे मिसाचें बलिदान आराम करता आसतना सबार फावटी आमच्या जिवितांतले खुरीस आमी नेगार केल्ल्या पासत, आमी तिरस्कार केल्ल्या पासत, आमी पुरपुरलेल्या पासत, निराश जावन देदेस्पर जाल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच अंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा पुसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सरीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या पोसता, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलो सु पवित्र, एकलो सु ईश्वर, एकलो सु परमेश्वर. प्रार्थोया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आणि सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या कृपेन आमकां अभिषेक कर. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करूं आमच्या जिविताच्या कश्टा संकश्टा मदीं तुजी खुशी आमी समजून घेवन आमच्या जिविताचो खरी सोडा मोगान उखलद समया जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या समय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना. हांव पाटी सरोंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड वडतल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें अकमनाची परवा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं.
पळया सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, हांव गुन्यांवकार म्हण कोण थारायत? देवाचे उतर हें देवाचे ओडुपकार. जिवंताच्या गांवान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या मोगान भरला मुजें काळीज, कित्याक ताणें आयकोन घेतली मुजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान मुजेशी परतिले. जिवंताच्या गांवान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्पोर, कितलो काकुळतीन भरलेलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्यांक सर्वेस्पोर राखता. हांव आसलो निराधारी, ताणें म्हाका वाटायलो. जिवंताच्या गांवान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवान सुम्या हुजीर हांव चलतलो. सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें वाचप. म्हज्या भाव भयणीनो, आपणाक भावार्थ आसा म्हणटलो एक मनीस आसा म्हूण चिंतया, पूण तो बऱ्यो करण्यो आदारिना जाल्यार ताका तें कित्याक उपकारता? तसलो भावार्थ ताका बचाव करूंक सकत गे. कोणी भाव वा भयण विणगी आनी दिसपडतो ग्रास नासतना उपवाशी पडटात म्हणून चिंतया. तुमचे मदलो एकलो तुमकां बरें मागता, उबेचें कितेंय आंगार घाला आनी पोटभर जेवा म्हणून तांकां उतरांनी मात्र सांगून तांच्या कुडीच्या गरजांक पावना जाल्यार तें कित्याक उपकारता? भावार्थाची गजाली तशीच. भावार्था सवें बऱ्यो करण्यो आसल्या शिवाय तो भावार्थ जिवनांतलो म्हणयेत. तरी पूण कोणी एक मनीस म्हणूंक पुरो, एकल्याक भावार्थ आसा आनी एकल्याक बऱ्यो करण्यो आसात. त्या मनशाक म्हजी जाप ही: म्हज्यो बऱ्यो करण्यो दाखोवन म्हाका भावार्थ आसा म्हणून हांव रुजू करतां. पूण तूं कसल्योच बऱ्यो करण्यो नासतना तुका भावार्थ आसा म्हणून रुजू करून दाखय. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या खुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेंय वडपण म्हाका नाका. ताचे मरिफा संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक खुर्सार मेला.
Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू आपल्या शिसा सांगाता सेजारिया फिलिपी नावाच्या शारा भोंवतणीच्या हळ्यांक भायसन गेलो. वाटेर आसतना आपल्या शिसा लागीं ताणें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हणटा? तांणी जाप दिली, थोडे तूं स्थान जातार जुआंव म्हणटात, हेर थोडे तूं इलिया म्हणटात, आनी हेर तूं प्रवाद्या मदलो एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेदवा आपणा विशांत कोणाकी तांणी सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. आनी आतां मनशा पुतान कस सोंसची, मतप्याऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका तिरस्कार करची, ताका जिवेशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रू ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो, पूण तो फाटीं सरन आपल्या शिसा मुखार पेद्रूक बेश्टोवन म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयस सर सयतना. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत आपल्या शिसांक आनी लोकांक सांगाता पळोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो खुरीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत आनी सुवार्ते पासत होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता. देवाचे उतर हे वखाणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. आयच्या मिसाच्या बलिदानाची वाचपां आमकां वर्ते दैवीक संदेश फावो करता. ह्या वर्त्या दैवीक संदेशाचेर आमी आमचे काळीज आनी मोन दवरन आमी ध्यान आनी नियाळ केल्ल्या वरवीं आमचे थंय परिवर्तन येता आनी आमी रुपांतर जाता. देखून आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या त्या दैवीक वाचपांचेर आतां आमी विशेश नियाळ करया. सामार्काचो वांजेल अवस्वर 8 वळ 20 आनी 7. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 8 वर्स 27. उपरांत जेजू आपल्या शिसां सांगाता सेजारिया फिलिपी नावाच्या शारा भोंवतणीच्या हळ्यान भायरसन गेलो. मोगाचें न्हू. सोमी जेजू सेजारिया फिलिपी म्हळ्यार शाराक वेच्या पयलें थंयसर आमी वाचता 22व्या वडीर तो बेतसायदा या थंयसर तो अजाप करता. बेतसायदा थावन सेजारिया फिलिपी डिस्टन्स कितलें पयस आसा की म्हणून आमी जाणा जाल्यार आमकां कळटा लगभग 40 मैलां वा 60 आनी 5 लगभग किलोमिटर्स. आतांच्या काळार कारार वचोंक एक वराची वाट. त्या काळार समिया जेजूक 2-3 वरां या एक दीस लागलो जावयेत. वर्तें अजाप करन जेजू आनीकी बडगाक नॉर्थ वेता सेजारिया फिलिपी आनी थंयसर आपल्या शिसांक तो एक वर्तें सवाल विचारता. आनी हें सवाल सबार फावटी आमी आयकलां. तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? आनी हें सवाल विचारता आसतना स्वामी जेजू पयलेंच तें सवाल तांकां विचारिना.
पयलें तो ताका विचारता लोक मनशापूत कोण म्हण म्हणटात. म्हणजे समी जेजू थंयसर एक सवालांत एक वाडावळ हाडटा. वाडावळेचो एक व्हाळ आमी पळयता. देर इज ए ग्रॅज्युअल प्रोग्रेस इन आस्किंग दोज क्वेश्चन्स. पयले लोक कितें म्हणटा मनशा विशयांत आनी तुमी मनशा विशयांत कितें म्हणटात. अशें समी जेजू आपल्या शिसांत थंय आध्यात्मीक वाडवळ हाडूंक आशेता. आनी थंयसर बेसायदांत समी जेजू करचें तें अजापी एक व्हरतें अजाप. थंयसर तो कुरड्याक दीस दिता आनी कुरड्याक दीस दिता आसतना तुमी थंयसर वाचल्यार मार्काच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत 20 आनी 2 वळीर तावन तुमी समजतात तो एकच पटीन दीस दिना. पयले पटीन तो कितें करता थिंपी ताच्या दोळ्यांक लागयता. थिंपी आमकां तरी एका कांटाळ्याची आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस करगा वेळार एकल्याची थिंपी आनी एकल्या लागून असो कोणी खोंकली काडल्यार या शिंको आयल्यार आमी धांवता तांचे तावन कोणाच्या तोंडात तावन थिंपी भायर येता म्हळ्यार आमी भियेता. व्हायरस आसा बॅक्टेरिया आसा. पूण समी जेजू थिंपी घाण मातयेक लावन ताच्या दोळ्यांक दवरता. म्हणजे संवसाराच्या स्थापने वेळार सरेस्पर देवान धरणीच्या धुळींतलो मनशा केलो. ती धूळ मनशाचें मांस आनी रगत जाता. आतां ह्या कुरड्याक नातलेले दोळे समी जेजू नव्यान आसा करता, नव्यान रचन करता. सरपदवेदार देवाक सर संगती साध्य. नवेच दोळे त्या कुरड्याक समी जेजू दिता. त्या देवाक साथ जालें कितेंच ना. पूण जाल्यार उपरांत तो गुण जाता समी जेजू ताका विचारता तुका आतां दिसता की म्हणटा आसतना तो म्हणटा म्हाका मनीस रूख सल्लेल्या बरी दिसतात. म्हणजे मनीस रुखां बरी दिसतात आनी रूखच सल्लेल्या बरी जातात. देखून जेजू परतून ताचे दोळे आपण ताका संपूर्ण दिश्ट दिता. समी जेजूच्या शिसांक दिश्ट आसली. कसली दिश्ट? दोळ्यांची दिश्ट. मात न्ही मोतीची. तांचे थंय जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाचे सकत तांचे शिकाप तांणी आयकले संगती सगळे तांच्या मतींत आसले. पूण ताचे की चड जाणवाय तांणी आपणाय जायी. चड आनी चड आध्यात्मीक वाडावळ तांणी जोडी जायी. देखून आयच्या वांजेलांत आमी 3 भाग पळयता. पयल्या भागांत समी जेजू सवाल विचारता. दुसऱ्या भागांत समी जेजू प्रवाद करता कसल्या जिन्साचें मरण तो मरतलो की म्हणून. जेरुसलेमाक वतस थंयसर मतबारी फरिसेव अधिकारी सगळे ताका तिरस्कार करतले आनी मनशा पुताक कुरसायतले आनी तो मरतलो. आनी तिसऱ्या भागांत तो स्पश्टरान सांगता कोणी म्हजो पाटलाव करूंक आशेता जाल्यार तो आपणाचो खुरीस आपल्या खांद्यार घेवन दी आनी म्हजो पाटलाव करून दी. अशें आयच्या वांजेलांत 3 भाग आमी पळयता. जेजू आपल्या शिसांक तें सवाल विचारता आसतना जेजू आनी ताचे शिस सेजारिया फिलिपींत आसा. सेजारिया फिलिपी म्हळ्यार एक गांव. पूण सेजारिया म्हळ्यार आमी आमच्या कोंकणी भाशेंत सेजार म्हळ्यार आमच्या घरा लागीं आसलेल्या लोकांक आमी सेजारची म्हणटात त्या रितीन न्ही. सेजारिया म्हळ्यार त्या काळार रोमाच्या चक्रवर्तींक सेजार म्हणटाले सीझर. आनी त्या काळार ऑगस्ट चक्रवर्ती जावन आसलो. सीझर ऑगस्ट. आमकां वर्साचो 1 म्हयनो ऑगस्ट. रोमाच्या चक्रवर्ती पैकी एकलो जावन आसलो. ह्या सबारतल्या चक्रवर्तींक नांव दिल्लें ऑगस्ट म्हणून. सेजारिया ऑगस्ट. त्या काळार सेजार रायाचें नांव जायत्या हळ्ळ्यांक दितले. आनी ह्या एका हळ्ळ्याक ह्या एका शहराक जुदेवांनी कित्याक ते रोमाच्या चक्रवर्तीच्या अधिकारा खाला आसले. सेजारिया म्हणलें नांव दिल्लें. पूण त्या गांवाक फिलिपी म्हणून नांव दिल्लें कित्याक त्या गांवचो एक तुंडू राय फिलिपी जावन आसलो. चक्रवर्तीनूच ताका नेमाक केल्लो. 4 एक वांटो त्या गलिलियाचो गांव ताका दिल्लो. देखून ही इज अ टेट्राक 1/4 म्हणून अर्थ जाता. आनी त्या फिलिपीन चक्रवर्तीक खूश करच्या खातीर संतोश करच्या खातीर ताणें त्या गांवाक सेजारिया म्हण नांव दिल्लें. लोकांनी ताका फिलिप रायाचें सेजारिया म्हणून नांव दवरलें. आनी थंयसर ताणें एक भोव अपुर्बेचें देवाळ बांदिल्लें चक्रवर्ती खातीरच. जुदेव लोक नीज खऱ्या जिवंत देवा शिवाय दुसऱ्या कोणाचेंच आराधन करनात. दुसऱ्या देवांक ह्या मनशांक ह्या रचनेक सयत देव करूंक नजो.
आनी हांगासर फिलीप रायान जुदेवांच्या गांवांत थंयसर एक रायाक देवाळ बांदलां. हे खंडीत तरी जुदेवांक खांडाळ्याचे. तांच्या काळजामनांत विशेश बेजाराय, दूख, राग, हगे फारीकपणाची भगणां उपजावचें तसलें. तांकां आसलें तें मन शेजारच्या रायाच्या अधिकारांत थावन आमकां सुटका मेळा जाय. आनी आमच्या गांवांत असले शेजार रायाचे त्या सोजेरांक, शिपायांक, ताच्या अधिकाऱ्यांक सगळ्यांक धांवडय जाय. देखून तांणी देवा लागीं मागलें जावन आसा. सर्वेस्परा देवा, आमकां दाविदाच्या बरी आसलो एक राय जायचें. कित्याक लागभग 1000 वर्सां पयलें दावीद जुदेवांचो राय जावन आसतना, इस्रायलाचो राय जावन आसतना 12 कुडयो सांगाता मेळोन एक राज्य जावन आसलें. ताजे उपरांत सोलोमन राय जावन आसतना सयत 12 कुडयेचो लोक सगळो सांगाता आसलो. आतां विंगड केल्लें रोमाच्या चक्रवर्ती. तांचेर अधिकार चलयलो त्या आसिरेच्या रायांनी, त्या बॅबिलोनाच्या रायांनी, सिरियाच्या रायांनी आनी आतां रोमाच्या चक्रवर्तींनी. हांचे थावन सुटका तांकां गरज आसली. देखून लोकां थंय मेस्साया विशयांत, सोडवणदारा विशयांत एक दुसऱ्यांच चिंतप आसलें. आनी हें चिंतप बदलून तांचें थंय परिवर्तन हाडी जाय आनी रुपांतर हाडी जाय म्हणून स्वामी जेजू आशेता. देखून स्वामी जेजू आपल्या शिसांक एक सवाल विचारता. मार्काचो वांजेल 8 वर्सर 20 आनी 9 वड. तवळो जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हणटात? तुमी हांव कोण म्हणटात? आनी आमी जाणाव कितें जबाब थंयसर मेळ्ळी पयल्या सवालाक आनी दुसऱ्या सवालाक. ह्या विशयान नियाळ केल्लो एकलो महान व्यक्ती फादर लॉरेन्स फ्रीमॅन. तो असलें एक व्याख्यान करता. हू डू पीपल से आय एम is an intimately personal question. If you do not feel its intimacy as disturbing, even intrusive, we have not listened to it. It summons a response from a silent depth within the heart itself. हांव कोण म्हूण तूं म्हणटाय? हें सवाल इंटिमेट म्हळ्यार भोव काळजाक लागसिलें आनी तें मोगाचें. जर तर हें सवाल तुका मोगाचें तुज्या काळजाक समया जेजून विचारचें म्हणून तुका भोगना जाल्यार तें सवाल तुवें नीज जावन दैवीक कानांनी, आत्मीक कानांनी तुवें आयकोंक नाय. आयक आनी तुज्या काळजाच्या गुंडायेंत थावन सोम्याक तूं जबाब दी. सांग पेद्रूची जबाब कितें जावन आसली. मार्काचो वांजेल 8 वर्सर 30 वड. पेद्रून ताका जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त, यू आर क्रायस्ट. क्रायस्ट म्हणलो शब्द ग्रीक शब्द क्रिस्तोस म्हणजे अभिषिक्त, एनॉयंटेड वन. हिब्रू भाशेंत मेस्सिया, इंग्लिशा येता आसतना मेस्साया. आमी तरी सोडवणदार म्हणटा. सोडवण म्हळ्यार दुसरो शब्द, दुसरो अर्थ. सोडयतलो, सुटका दितलो. मेस्सिया म्हणजे दी एनॉयंटेड, अभिषिक्त. त्या काळार रायांक अभिषिक्त म्हणटले. देवान ते लायलेले, देवान विचून काडलेले. आनी आतां जुदेव लोक आशेतलो देवान अभिषिक्त केल्लो एक राय. राय म्हणटा आसतना ताका जाय सिंहासन, ताका जाय आस्त आनी बदीक, भांगार, दिरवें, ताच्या भोंवतणी अंगरक्षक आनी ताच्या सांगता शिपाय. आनी ताणें झुजां मांडी जाय आनी झुजांत ताणें जैत जोडी जाय. ताका सोलवणी म्हणली आसो नजो. जुदेवांक संरक्षण मेळा जाय. सर जुदेवान थंय समृद्धी आसा जाय, शांती समाधान राज करी जाय. हें सगळें जुदेवांच्या मतींत आसलें. देखून लोकांचें चिंतप जावन आसलें मेस्साया म्हळ्यार कोण गी म्हणून. पूण जेजू आतां मेस्साया म्हळ्यार, अभिषिक्त म्हळ्यार कोण म्हणून आपल्या शिसांक पयिल्लें बरें करून समजयता. मार्काचो वांजेल 8 वर्सर 30 आनी 1 वड. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 31. आनी आतां मनशा पुतान कसोसची मतबरी आनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका तिरस्कार करची, ताका द्विशी मारची आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उरची गरज म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकोवंक लागलो. थोड्याच काळा उपरांत कितें घडतलें म्हणून स्वामी जेजू आतांच प्रवाद करून आपल्या शिसांक सांगता. आनी समया जेजूच्या जिवितांत कितें जातलें गे म्हणून इजाया प्रवादीनी सबार 1000 वर्सां पयल्यानच प्रवाद केल्लो. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी वाचलें आनी नियाळ केलो. आयजाया चॅप्टर 50 वर्स 6
इजाया प्रवादीचो बूक अवसर 50 वोळ 6. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजे पाट दाखयली, म्हजे काड वडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले, केण्या आनी तिंप्या मुखार हांवें म्हजें तोंड मोगाच्यान इजाया प्रवादी हांगासर सोम्या जेजू विशान येवंक आसा त्या मेस्साया विशान क्रिस्त विशांत तो थंयसर प्रवाद करता. मोगाच्यान आमकां आमच्या जिवितांत चलोवंक नाका, जायगी नाका. आमच्या जिवितांत खेबडायो आमकां नाकात, जायगी. आमकां अवमर्याद नाका, आमकां लज नाका, आमकां बेजाराय नाका. अशें म्हणटा आसतना म्हाका उडास आयलो मदर तेरेसाक विचारलेल्या वेळार तुज्या जिवितांत अधिक वर्तें जैत खंयचें गी म्हणून, वॉट इज युअर ग्रेटेस्ट अचिवमेंट म्हणून विचारता आसतना मदर तेरेसा म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरोवन म्हणल्या बरी ती जबाब दिता. तिचें जिवितच तें जावन आसा. द ग्रेटेस्ट अचिवमेंट इन माय लायफ इज दॅट आय ओवरकेम द फियर ऑफ ह्युमिलिएशन. ह्युमिलिएशन म्हळ्यार अवमर्याद, लज. द ग्रेटेस्ट अचिवमेंट इन माय लायफ इज दॅट आय ओवरकेम द फियर ऑफ ह्युमिलिएशन. कित्याक म्हाका न्हू अवमर्याद, लज, कश्ट संकश्ट दोगतोण्यो, अवमर्याद आमी स्विकार करी जाय. कित्याक आमी जिंता चलवणी, फेलियर, होगडावचें, पिडाशिडा, मरण, अवमर्याद, लज ही खंडीत जावन देवाचो शिराप, देवा तावनीचें एक खर्ग हे आमकां मेळोंक नजो. देखून जेजू सांगता आसतना मनशा पुजान कस सोसी जाय आनी ताणें मरा जाय म्हणटा आसतना पेद्रूक तरी तें आयकोंकूच जालें ना, स्विकार करूंकूच जालें ना. कित्याक सोमी जेजू च्या उतरांनी असलो एक अर्थ आसा की हांव आतां चलवतलो, हांव आतां मरतलो, हांव सगळें होगडायतलो, म्हाका सिंहासन आसचें ना, म्हजे लागीं भांगार दिरवे आनी आस्तबदीक आसचें ना, म्हजे कडेन अधिकार आसचो ना, म्हजे कडेन कांयच आसचें ना, आनी तुमी म्हजो पाटलाव कर, म्हज्या सांगाता तुमी चलवा जाय. देखून मोगाचें न्हू सगळोच भियेल्लो सिमोन पेद्रू जेजू कितें सांगता 30 आनी 3 वळीर. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 33. पूण तो पाटींसन आपल्या सिसा मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणालो. ताचे की पयलें पेद्रू जेजू कितें जबाब दिता 30 आनी 2 वळीर दुसरो भाग. ताणें तितल्यार सिसांक शिकोवंक लागलो. तितल्यार पेद्रून ताका कुशीन आपोवन बेश्टावंक लागलो. पेद्रू ताका कुशीक आपोवन बेश्टावंक लागता. नाका सोम्या तें तुका घडचें नाका. आनी तेन्ना जेजू ताका कितें म्हणटा आतां परतून वाच 30 आनी 3 वळ. आपल्या सिसा मुखार पेद्रूक बेश्टावन म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयसर सैताना. म्हज्या सरसिलो पयसर सैताना. म्हळ्यार सैतान म्हळ्यार कोण मोगाचें न्हू. आमी केवळ लुसिफेराक मात्र आमी सैतान म्हणटा. हे यमकोणांत आसच्या त्या सर देवसरांक पाडाव जाल्ल्या त्या आंजबडव्यांक आमी सैतान म्हणटा. पूण मोगाचें जेजू आमकां समजयता सैटन, त्या हिब्रू भाशेंत सैटन म्हळ्यार दी एडवर्सरी, दी ओपोनेंट, जो कोण देवाची खुशी करूंक आमकां अडखळ जावन आसा, कोण आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक आमकां सोडिना, तो एका सैताना बरी आमच्या जिवितांत येता. तशें म्हळ्यार हांव आनी तूंय एक सैतान जावंक साध्य आसा. कोणीय जर देवाची खुशी स्विकार करूंक आमी अडखळ जाल्यार, पवित्र जिणी जियोंक कोणाकी अडखळ जाल्यार आमी एका सैताना बरी आमच्या जिवितांत आमी जाता. देखून आमी आमच्या जिवितांत कोणाकी एका सैताना बरी अडखळ जावचें न्ही, बगार तांकां पवित्र जिणी जियोंक, भगेवन जिणी जियोंक आमी तांकां पुरक जाय. आमच्या जिवितांत आमकां आध्यात्मीक दिश्ट चड आनी चड जाय. थंयसर बेतसायदांत सोम्या जेजून कुरड्याक दिश्ट दिसता आसतना कशी ताची दिश्ट सोका वाडली की त्याच रितीन आमची दिश्ट वाड अशी. जेजूच्या शिसांतय आशिल्ली ती आशा अधिकाराक, हुद्द्याक, पयशांक, आस्तबदीक आनी संवसारी माना आनी गौरवाक सोमी जेजू तांकां सवकास तो बदलिता. आतां तिसरो भाग जावन आसा. सोमी जेजू आपल्या शिसांक स्पश्ट करता, जर तर तुमी म्हजो पाटलाव करूंक आशेतात तुमी कितें करूंक जाय. 30 आनी 4 वळीर. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 34. उपरांत आपल्या सिसांक आनी लोकांक सांगाता आपोवन तो म्हणालो, कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता जाल्यार तो आपणाक सिनकार करूं, आपलो कुरीस उखलून उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं.
मोगाचें खुरीस म्हळ्यार कितें अर्थ जाता सफरिंग्स डिफिकल्टीज एडवर्सिटीज ब्लॉग्स इवन पर्सिक्युशन एंड इवन डेथ आनी असले आमी स्विकार केल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत आमी अधीक वर्त्या आध्यात्मीक शिकाराक आमी पावता आमच्या जिवितांत एक वर्ती वाडवळ आमी जोण घेता ही देवाची खुशी दावीद आपल्या भावांक झुजाच्या जाग्यार भुती व्हरून वता आसतना थंयसर व्हड जैत गात्राचो गोलियात ताका मेळटा ताजे भाव तरी गोलियाता पळोवन भियेन कावजेच आसतना दावीद कावजेना दावीद भियेना तो जाणा जाता जर तर गोलियाता बरी आसलो 9 फीट उबार असो एक अडखळ म्हज्या जिवितांत आसा दावीद त्या दळा केवल एक 4.5 फीट उबार आयसो ताजे दोड्या मापान व्हड दोड्या मापान तो रुंद ताच्या आंगार कितलीं अस्त्रां हात्यारां आसलीं आनी मातनी व्हडलो सयत ताळो तो दावीदा बेसतना दावीद भियेना दावीद जाणा जर तर सर्वेस्पर देव म्हज्या सांगाता आसा गोलियात देवा मुखार कांयच न्हय देखून दावीद कितें म्हणटा म्हळ्यार सामुएलाच्या पयल्या बुकांत 17व्या वस्त्रान 40 आनी 5 ओळीर 1 सॅम्युएल चॅप्टर 17 वर्स 45 दाविदा बरी मोगाचें आमी आमच्या जिवितांत अडखळीक फूड करूंक आमी शिकाचे सामुएलाचो पयलो बूक 17वा वस्त्र 40 आनी 5 ओळ दाविदान ताका जाप दिली तूं म्हजेशी तलवार बलो आनी बर्ची घेवन आयलाय तूं तुजी संवसारी हातेरां आनी संवसारी तुजी सकत घेवन आयलाय पूण हांव तुजेशी दळबराच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला मोगाचें आमी जाणाव दावीद कसो जिखलो गी म्हणून सर्वेस्पर देवाच्या नांवान ताणें गोलियाताक फूड केलें म्हणजे दाविदाक वर्ते करची मोगाचें देवाची मांडावळ देखून गोलियात ताच्या मुखार जर तर दावीद धांवलो जाल्यार मोगाचें आज दाविदाचें नांवच आमी काडटे नातल्या आज दाविदाक आमी महान राय म्हणून चापयनातल्या आनी जो देवांक मोगाचें दावीद एक महान व्यक्ती जावन आसतो नातलो मोगाचें आमच्या जिवितांत कश्ट संकश्ट आयल्यार उडास दवरया मोगाचें देवा थंय सर्गींच्या रासांत आमकां वर्तो मान वर्ती कीर्त वर्ती महिमा आमकां राखून आसा आनी ती देवाची मांडवळ जावन आसा तर आमच्या जिवितांत मरियमेचे दुखी आमी चड आनी चड नियाळ करया मरियमेचे दुखी नियाळ केल्ल्या वरी मोगाचें आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कसले दुखी आसल्यार सोसूंक मोगाचें आमकां करपा मेळटा आनी आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आमच्या काळजान शांती समाधान रास करता सांत ब्रिजीता तावन हिंस आमी आयकता जेजूच्या खुर्सावी शांती ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड नियाळ करया आमच्या जिविताचे खुरीस मोगाचें व्हडा मोगान आमी स्विकार करया सोम्याची देवाची ती खुशी मांडावळ तातूंत आसा आमकां दोळ्यान ती दिसना जावंक पुरो मरियमे बरी आमी पातयेवया आनी आमी मोगाचें देवाच्या महिमे खातीर आमी जियेवया देव आमकां हर एकल्यांक ताची कृपा दिवन दी आमेन आमी आतां उबे रावया आमचो भावार्थ एका निजा देवातें आमी उसारया सत म्हणटा देवाक सरपदीधरा बापाक सर्ग आनी प्रितिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताजे एकल्यास पुताक आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो अवंकार मरियेतां जल्मलो पोंस ताका ताणें कससले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो थंयसर मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सरपदीदार देवपाच्या उजव्या बसला थंय तां जुयांची मेल्ल्यांची जडती करूं येतलो सदमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसाणें कुडीचें जिवानपण ससनाचें जिवीत आमेन दायकान बसात पेटोवणीचें गीत गावया उण्या आनी वायना सवें सर आमच्यो गरजो आनी आमची त्या सवान देवा बापाक आमी भेटोवन दिवया C22 page 103 कोये बापा भेटता वास्तुका स्वीकार कर ये बापा उंड्या वायना संगी भेटता मी देनी मानून तुंगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ती भर जीवन आमचे नंदन कर भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवें
सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या आदराक सर्वेस्पर मानून घे. ह्या सिबोरियमांत उंडे आसात आमचें जिवीत ह्या उंड्या सांगता ह्या पार्टिकलां सांगता देवा भेटोवन दिवया. चड आनी चड समिया जेजू क्रिस्त सारकें आमी जावं आमच्या जिविताचो खुरीच व्हडा मोगान आमी आमच्या कांद्यार घेवन ताचो पाटलाव करूंक देव आमकां रुपांतर करून दी, परिवर्तन करून दी म्हणून मागया. सर आमच्यो गरजो त्या ह्या कालसेंत आमी देवा भेटोवन दिवया. विशेश जावन आमची दुखां, आमचें उणेपण, आमचो तत्वार, आमचें निरासपण, आमचें देदेसपरपण सोसूंक जायना तसली पिडा शिडा समाशी आनी विशेश जावन ICUंत आसात, आस्पत्रेंत आसात, पिडेस्त कश्टांतलीं आसात, तत्वार अनुभव करतलीं आसा, काम नातलीं आसा, काजारी जिवितांत शांती समाधान नातलीं, भुरग्यांचें देणें नातलीं, ह्या कुटुंबाचे सांदे पयसरलीं आडवटेन गेल्लीं आसात. तांकां समेस्तांक ह्या कालसेंत दाकारोसा सवय देवाक आमी भेटोवन दिवया. सर्वेस्परा भोवमोगाळ बापा दयेन आमची मागणी तूं स्विकार कर आनी आमी तुका दिवची देणी मानून घे. आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी सोमेस्तांच्या सोडवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो, आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टका सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णेन एक, तशेंच ती संपूर्णेन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकवटायताय. तुज्या जिनस्वर कर्तृत्व आनी तुजी जाणवाय वाकणच्याक तूं तांकां तुजी परसा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतां आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें तुमी म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा.
भावार्थसो घुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो आनी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं सरलेल्या समेस्तांचो आमी उडास करया बापा तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवन फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरये दुखी सायबिणी सांगता भगवंत सोसे तिचो निश्कळवंत पती भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुसे फर्नांडमेड्स SVDचे मार्तीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोत वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. आमच्या कश्टांनी आमच्या जिविताच्या कुर्साच्या वाटेन देवाची मांडवळ जाणा जावचे केदे वर्ते आमचे भाग देखून देवाची कृपा आमी मागून घेवया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार कोरोना व्हायरस खरगांतल्या सगळ्या मनशा कुळांतूं निवार आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें भरवो शानत्रेक तेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातनांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय समियां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळीं आमच्या पातकांचेर नेम पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमच्या समियां जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो माया म्हाका असो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां पीस बी विथ देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप करता आमची काकूत कर देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप करता आमची काकूत कर देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप करता आमकां शांती दी हो आमचो समी जेजू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताच्या रगत ताणें वारयलां आमकां सासणीक जिवीत लाभोवच्या ह्या ताच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपोवणें मेळलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविता आमकां सांबाळूं आमेन. Gisanko D70 page 181. Kalizan mujaye sumya kurpen tuja berdania ringin makadar मोगान तुझ्या बर सांभाळ माका वर
जीव नवो कर वेंगेन म्हाका दर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या अस्कतकायेक लागून परतून परतून आमी परतांव तेतना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सडवणेचो फळ आमच्या जिणयेच्या सालींत आमी भोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दुखी सायबिणीचे तेर्स नियाण ह्या दिसांनी आमी साल्वी करता. आज दुखी सायबिणीचो चवथ्या दुखी विशांत आमी नियाळ करता. समी जेजू बारादी खुरीस वावून वता आसतना मोरी माय ताची भेट करता. तिका पवित्र आत्म्याचें धैर्य तिका मेळटा. द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट, फॉर्टिट्यूड, धैर्य मेळटा. त्या धैर्यान ती जेजूच्या कुर्साच्या वाटेंत भागीदार जाता. त्या मोरये माय ती आमच्या जिविताचे खुरीस व्हावंक देवाची वर्ती कृपा मागोन धाड म्हण आमी मागया. भोव दुखेस्ती माये आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थोया. हे समया जेजू क्रिस्ता, तुज्या आवयचें काळीज तुज्या कश्टा आनी मरणा वरवीं पापसारलें तिच्या 7 दुखींचो नियाळ करचें आमकां. तुज्या कश्टाच्या पुण्या आनी तिच्या विनवणे वरवीं आमच्या जिविताच्या कश्टान वरांनी आधार दी. हे दुखेस्ती माये, कश्ट जाल्या तुज्या भुरग्यांक तूं पाव आमचे खातीर बापा लागीं माग. तुज्या पुता लागीं विनंती कर आनी पवित्र आत्म्याची बुजावण दी. शेकी हे संवसारीपण सोंपतस सर्गा तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर बापाक निरंतरी दिन वासूंक आमा समेस्तांक प्रेरण दी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. गीतसंको O23, page 316. नमन तुका सर्गारानी आमा परदेशांचे माये. आसाव पयना मागता उपकार खंती दुखी विघ्नानी वा. क्रिस्ता माये दया सुक्रा पाव तूं पयनाऱ्या पाव म्हाका. पाव तूं पयनाऱ्या पाव म्हाका. दुका भरी कोणात आसां शारतेने कुलो मारता. थांबय रडणे पुसून दुका बिरमोत पाहून बुजय आमकां. कश्टांत आशा दर्या सुक्रा पाव तूं रडतेल्या पाव म्हाका. पाव तूं रडतेल्या पाव म्हाका. मोगाळ पुता सोवे हांव परमय आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे नांवी. आमेन.